आंबेडे नगरगाव खून प्रकरणात नवे मॉडर्न आयला वासुदेव असरेकरान दिल्ल्या जबाबाच्या आधाराचेर पुलिशेन जेवणाचो बापूय देविदास बर्वे आणि भाव उदय बर्वेक अटक केली। पण बापूय देविदास आणि भाव उदयान गुन्ह्याची कबुली दिवंक ना। पुलीस अजूनय ठोस पुराव्यांच्या सोदात आसात। 6 दिसा पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे या तरणाट्याची कूड दुबावित अवस्थेत सापडली। श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले। खुनाचे घडणुके उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 तरणाट्यांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले। चौकशे उपरांत 17 जाणांक सोडून दिल्ले, मात वासुदेव असरेकाराक पुलिशेन अटक केली। महाराष्ट्र सातारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात नयबाग पेडणेच्या भगवान कासकर या तरणाट्याक मरण आयले। वाडदीस आशिल्ल्यान तो शिर्डी देव दर्शनाक वतालो, तेन्ना वाडदिसाच्या आदलेच दिसा काळान घात केलो। भगवान कासकर आनी ताचे 4 इश्ट वांगडा देव दर्शनाक गेल्ले अशी वायट घडणूक घडिल्ल्यान कासकरांच्या वाड्यार दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। सांतिनेज खाडयेची सामकी चवथिकाय जाल्या। आयज हे खाडयेची परिस्थिती पळयली जाल्यार ती खाडी न्ही जाल्यार नालो कसो दिसता। एका तेंपार शेतांनी भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां नालो जाला। खाडयेच्या देगेर लोकांनी केल्ली वस्त्यो आनी बांदिल्ली घरां खाडयेचो नालो जावपाचें मूळ कारण आसा। कांय लोक सोडल्यार भोवतेक सगळ्याच जाणांनी आपल्या घरांतल्या अशिकावण्या उदकाच्यो पायपलायनी हे खाडयेन व्हरून सोडल्या। हे गाणयारे उदकाक लागून खाडयेचें उदकूय दूषित जाला, ताका लागून खाडयेच्या उदकाकूय हानी पडल्या। ह्या खाडयेचें उदक इंडोर स्टेडियमा कडल्यान मांडवीक वचून मेळटा आनी दुसरे वटेन योग सेतू पोंच्यान ही खाडी मांडवीक वचून मेळटा। दोनूय कडेन उदक तुंबून उरलां, ताका लागून उदकाक घाणी पडल्यात। ह्या वाठारांतल्यान यो वच करतना लोकांक नाका हात धरून वचचें पडटा। सरकारान पणजे स्मार्ट करपाचें काम हातांत घेतलांच। ह्या बोवाळांत हे खाडी पयलीं भशेन निवळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। साळ न्हंयचें अस्तित्व संकश्टात आसा। एका तेंपार साळ न्हंयतल्यान सामानाची आयात निर्यात जाताली, ते भायर लोक न्हंयत नुस्तेमारी करताले। आतां हे न्हंयेची सामकी चवथिकाय जाल्या। न्हंयत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जालां। प्रदूषणाक लागून न्हंयत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून रावला। न्हंय देगेवेल्या घरांचे तशेंच एसजीपीडीएचे अशिकावणें उदक साळ न्हंयतूच हाडून सोडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सरकारान साळ न्हंयतलो गाळ काडपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, पूण कितेंच फायदो जालो ना। दिसान दीस साळ न्हंयची स्थिती बिकट जायत आसा अशें आदलो नगरसेवक केतन कुट्टरकार सांगता। न्हंयत हाडून सोडिल्ल्यो अशिकावण्या उदकाच्यो पायपलायनी काडून उडयल्यो जाल्यार ही न्हंय निवळ जातली अशें ताचें म्हणणें। आशेचो उमेदीचो जेजूच्या पुनर्जल्माचो दीस म्हणून इस्टर पुराय संवसारभर मनयतात। गोंयांतूय मोठ्या उमेदीन इस्टर मनयतात। गुड फ्रायडे उपरांत येवपी तिसऱ्या दिसा इस्टर संडे मनयतात। ह्या दिसा जेजू मरणाचेर मात करून परतो जितो जावन आयिल्लो अशी श्रद्धा आसा। बायबला प्रमाण हजारांनी वर्सां पयलीं गुड फ्रायडेच्या दिसा जेरुसलेमाच्या एका दोंगराचेर जेजू क्रुसाचेरूच चडयल्लो, पूण उपरांत तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार आयतारा जेजू परतो जितो जावन आयिल्लो। पुनर्जल्मा उपरांत जेजू आपल्या शिष्यां वांगडा 40 दीस राविल्लो, ताकाच लागून 40 दीस इस्टर मनयतात।
जनसंपर्क आणि लोकशाहीचो धागो जितलो मजबूत जातलो तितलोच आमचो देश मजबूत जातलो अशें उलो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. पणजी मिरामार हांगासर गोंय मराठी पत्रकार संघा वतीन राष्ट्रीय जनसंपर्क दीस मनयलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉक्टर निलेश खरे खासा सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाचे निमतान पत्रकारितेत बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. वाळपय शारांत व्हांवपी न्हंयची सध्या दुर्दशा जाल्या. न्हंयेत लोक प्लास्टीक, कोयर, बियरीच्यो बाटल्यो, कपडे आनी हेर पाड जाल्ले वस्तू उडयतात. ताका लागून पुराय न्हंय प्रदुशीत जाल्या. चवथी वेळार गणपतीचे विसर्जन हे न्हंयेत करतात. मात आतां ताची दुर्दशा जाल्ल्यान पालिकेन तशेंच संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालून न्हंय नितळ करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मुळगाव पंचायतीचे ग्रामसभेत परत एक फावट मायनिंगच्या विशयाचेर चर्चा जाली. प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण मायनिंग सुरू करची तशेंच रातपाळीचेर फेरविचार जावचो अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. ग्रामसभेक 30 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. फाटल्या 2-3 ग्रामसभेच्या तुळनेत हे ग्रामसभेत मात व्हडलोसो बोवाळ जावन हेर कांय विशयाचेर लेगीत चर्चा जाली. सरपंच मानसी कवठणकरांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ही ग्रामसभा जाली. मडगावच्या एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटात कोयराची समस्या निर्माण जाल्या. नितळसाणीच्या बाबतींत सामकें दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. थर्मोकॉल आनी नुस्त्याचो उरिल्लो कोयर लागसाच्या शेतांनी पावला. होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान एसजीपीडीएक लाखांनी रुपयांची येणावळ मेळटा. मात नितळसाणीचेर तांणी दुर्लक्ष केलां अशें खारवी भावांचो एकमठाचो अध्यक्ष जुझे फर्नांडीस सांगता. मडगाव गांधी मार्केटांतल्या आयदनाच्या दुकानाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसा तसो प्राथमीक अदमास आसा. लोकांनी तशेंच उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना.
फाटल्या कितलेशा सप्तकांसावन सुरू आशिल्ले वाद आनी गोंधळा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शुक्रारा आदेश दिल्या उपरांत 2024-25 वर्साच्या आय लीग फुटबॉल जैतिवंत चर्चिल ब्रदर्स जाले. हे गोष्टेक लागून चर्चिल ब्रदर्स ह्या पंगडाक इंडियन सुपर लीगांत आतां खेळपाक संद मेळटली. पुराय उत्तर गोंयची तान भागोवपी आमठाणे जलाशयांत आतां उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचें काम सुरू जालां. ह्या जलाशयाचे मेन गेटीची दुरुस्ती पूर्ण जाल्ल्यान आतां साळबांदांतल्यान ह्या जलाशयांत उदक सोडपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा. लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या आणि गोंयभर तशेंच राज्यांत नमन आशिल्ल्या शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराईचो नामनेचो जात्रोत्सव अंदू 2 मे सावन सुरू जावन 4 दीस कौलोत्सव जातलो. ही जात्रा म्हळ्यार गोंयकारांची जिवाभावाची जात्रा आशिल्ल्यान चड करून गांवगिऱ्या वाठारांतले शेकड्यांनी धोंड तयारीक लागले. देवीचे 2 व्रत स्विकारून उपास आनी सवळ्याक पाळो दिवन मंगलमय वातावरणात देवीची भक्ती करतात. 5 दीस कुशीक रावन सवळ्याक पाळो दितना देवूळ, न्हंयची देग, तळे वा सैमीक झरे दोना खातीर उबारतात. ते माटोव हांगा 5 दीस व्रत करतात. अग्निदिव्य पळोवपा खातीर मध्यान राती व्हड गर्दी जाता. 5 दीस लाखांनी भाविक शिरगांवां भेट दितात. आणि संवसारभर एआय तंत्रज्ञानाची भूमिका जरी महत्वाची थारता असली तरी लेगीत न्याय व्यवस्थेत मनीसबळाची गरज केन्नाच भरून काडपाक शकना अशें विधान केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल हांणी केलां. पुण्यात आयोजीत एका परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी आदवोगादां खातीर वैजकी विमो येवजणेचेर भर दितले अशें सांगून आदवोगादांच्या संरक्षणा कायद्या विशीं आशावाद परगटायलो. जम्मू काश्मीरात जाल्ले ढगफुटीक लागून 3 जाणांक मरण लायिल्लीची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या 3 2 भुरगीं आनी एका जाणट्याचो आस्पाव आसा. ह्या ढगफुटीक लागून सुमार 40 घरांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच सुमार 100 जाणांक वाटावपाक यश आयिल्ल्याचें कळटा. शेनवारा राती अकस्मात उप्राशिल्ल्या आपतकालीन परिस्थितीक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. महामार्गांचेर येरादारी लेगीत आडकून पडल्यात. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच आपतकालीन सेवा दळाच्या जवानांनी लोकांक रेस्क्यू ऑपरेशनाक सुरवात केली. ढगफुटीक लागून भूस्खलन जाल्ल्या कारणान साबार रस्ते बंद जाल्यात. देखून हवामानात सुदारणा येयसर सगळ्यांक सादुरताय बाळगुपाचें आवाहन केल्लें आसा.
भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रान ऑनलाईन बुकिंग फटवणूक संबंधी भौशीक कवणी जारी केल्या। ही कवणी खासा करून देशभरातल्या धार्मिक यात्रेकरूंक आणि पर्यटकां खातीर आसा। ऑनलाईन पद्दतीन खंयच्याय वेबसायटी वेल्यान देवदर्शना खातीर बुकिंग करता आसत तर भक्तांनी सादूरताय बाळगुपाची गरज आसा। गूगल, फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲप सारख्या प्लॅटफॉर्मांचेर येवपी लिंकाचेर बुकिंग करप टाळचें। सरकाराच्याच पोर्टला वरवीं बुकिंग करपाक पसंती दिवची किंवा खंयच्याय नामनेच्या ट्रॅव्हल एजन्सी वतीन बुकिंग करचें अशें आवाहन भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रान केलां। जर कोणाच्याय बाबतीत फ्रॉड जालो जाल्यार रोखडोच www.cybercrime.gov.in ह्या वेबसायटीचेर वचून कळीत करचें वा 1930 ह्या फोन नंबराचेर फोन करून कळोवचें अशें आवाहन केंद्रान केलां। भारताचे पहिले सॅटेलाइट आर्यभट्टाक 50 वर्सां पुराय जाली। 19 एप्रिल 1975 दिसाक हे सॅटेलाइट लॉन्च केल्लें। भारताच्या ह्या पहिल्या सॅटेलाइटीक गणितज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्टाचें नाव दिल्लें। 5 दीस ऑर्बिटात रावले उपरांत विजेच्या अपेशाक लागून सगळे प्रयोग थांबोवचे पडिल्ले। मात अशें जाल्ले आसतनाय महत्वाची म्हायती मेळोवपाक विज्ञानिकांक खूब व्हडलो आदार जाल्लो। त्या वेळार भारत हो स्वताचे सॅटेलाइट अंतराळांतल्यान ऑर्बिटात धाडपी 11वो देश थारलो। कामगार खात्या वतीन अमर यात्रेक इत्सूक आशिल्ल्या भक्तां खातीर खासा नोंदणी प्रक्रियेक सुरवात जाल्ली आसा। ही नोंदणी मुफ्त आसतली, फक्त तुमचें वळखपत्र दाखोवप गरजेचें आसा। ही प्रक्रिया सुरळीत जावपा खातीर कामगार खातें यत्न करता। ही यात्रा फक्त 41 दिसांची आसतली, जातूंत 13 वर्सां ते 70 वर्सां पिरायेची मर्यादा आसतली अशें खात्यान कळीत केलां। तेन्ना सगळ्या इत्सूक भक्तांनी जम्मूच्या कामगार खात्याच्या ऑफिसांत वचून नोंदणी करची अशें आवाहन खात्यान केलां। एकेवटेन अमरनाथ यात्रे खातीर भक्तगण उत्सूक आसतना चारधाम यात्रेकूय आतां बेगीनूच सुरवात जातली। यमुनोत्री धाम आनी गंगोत्री धाम दर्शना खातीर एप्रिलाच्या 30 वेर उक्ती जातली, तर केदारनाथ धामाची दारां 2 मे दिसाक दर्शना खातीर उक्ती जातली। मजगती 4 मे दिसा बद्रीनाथ धाम दर्शना खातीर उक्ते जातले। सध्या भक्तांच्या सुरक्षे खातीर तयारी नेटान चालू आसा। अष्टविनायक गणपती मदीं मोरगांवचो मोरेश्वर, थेऊरचो चिंतामणी, सिद्धटेकचो सिद्धिविनायक, चिंचवडचो मोरया गोसावी संजीवन देवूळ आनी खार नारंगी देवळां दर्शना खातीर वतना घालपाच्या ड्रेस कोडाची आतां घोशणा केल्या। ही 5 देवळां ज्या ट्रस्टाच्या खाला आसात तांणी हो ड्रेस कोड चालीक लायला। देखून पुणे जिल्ह्यातल्या 5 अष्टविनायक गणपती देवळांनी भक्तांक लागू केल्लो ड्रेस कोड घालून दर्शना खातीर येवचें पडटलें। ड्रेस कोडा प्रमाणे दादल्यांनी पारंपारीक आनी देवळाच्या पवित्रतेक फावो अशे कपडे घालचे पडटले। शर्ट, टी शर्ट आनी फुल पॅन्ट वा धोती, कुर्ता, पैशामा असो पोशाख घालप सक्तीचो आसतलो। जाल्यार बायलांनी साडी, सलवार कमीज, पंजाबी ड्रेस भायर पारंपारीक कपडे घालचे अशें कळीत केलां। ते भायर देवळाच्या आवारांत कोणेच अति आधुनीक, अपारंपारीक, पारदर्शक, स्लीवलेस पिंजिल्ले कपडे घालचे न्हय अशें ट्रस्टा वतीन लोकांक कळीत केलां।
जांकां उच्च रक्तदाब आसात आनी दिसाक एक केळें खाल्ल्यार खूब बरें आशिल्ल्याचें आतां संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. डॉक्टरांच्या सल्ल्या प्रमाण आतां उच्च रक्तदाबाच्या दुयेंतींनी दिसाक एक तरी केळें खावचें. केळ्यांत ह्या दुयेंसांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हत्वाचें अशें सुमार 400 ते 450 mg पोटॅशियमाचें प्रमाण आसता, जें कुडींत मिठाच्या प्रमाणाचेर नियंत्रण हाडपाक मजत करता. भायल्या खाणाचें सेवन चड जाल्ल्या कारणान कुडींत मिठाचें प्रमाण वाडटा, जाचेर गुळयां परस नैसर्गीक ताबो दवरूं येता अशें खुद्द दोतोर सांगतात. आता एक धक्कादायक बातमी. कर्नाटकच्या दत्तराजपुरातल्या 8 वर्सां पिरायेच्या सान भुरग्याक कॅसामूर फॉरेस्ट डिझीजाक लागून मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. एकाच फामिलींतल्या भाव आनी भयणीक 15 दिसां आदीं तांकां हें दुयेंस जाल्ल्याचें कळना फुडेंच तांचेर उपचार सुरू केल्ले. भयणीची भलायकी उपचारा उपरांत सुदारली, मात दुर्दैवान ल्हान भावाक जीव वगडावचो पडलो. मुळात KFT हें दुयेंस टिक्स ह्या जिवांक लागून जाता. आयज मेरेन कर्नाटकात 11 जाणांक हे दुयेंसाक लागून मरण आयिल्लें आसा. देखून ह्या दुयेंसाचेर मात करपा खातीर 2026 मेरेन KFDचे वाशीन काडटले अशें कळटा. प्रजासत्ताक दिसा जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां अंदू 31 जुलय मेरेन उक्ती आसात. 15 मार्चा सावन उमेदवारीची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. ह्या खातीर नामांकन आनी शिफारशी फक्त राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर ऑनलायन मेळटली. पद्म पुरस्कार, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या देशांतले सगळ्यात उंचेल्या नागरी पुरस्कारां मदीं आसात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ, वैजकी, समाजीक वावर, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, भौशीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा वेगवेगळ्या मळांचेर वावर केल्ल्यांक फावो जातात. खेळ आणि युवा वेव्हार संचालनालयान खेळा शिश्यवृत्ती खातीर पात्र खेळगड्यांकडल्यान अर्ज मागयले. 2025-26 वर्सा खातीर वट्ट 25 शिश्यवृत्ती दितले. 2024-25 वर्सा राज्य, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या खेळा सर्तींनी गुणवत्ता मेळिल्ल्या आनी 6वी ते 12वी यत्तेत शिकपी उमेदवार शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक शकतात. हे पयलीं मेळिल्ले उमेदवार पात्र आसचे ना. अर्ज आनी हेर म्हायती उमेदवारांनी खात्याच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या वेबसायटी भेट दिवची. उमेदवारांनी आपले अर्ज 25 एप्रिल 2025 मेरेन dirspor.goa@nic.in ह्या वेबसायटी वेल्यान सुपूर्द करचे. राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळान राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परीक्षा म्हळ्यार नीट PG नोंदणी खातीर अधिकृत अधिसुचोवणी 16 एप्रिलाक netboard.edu.in हांगा जाहीर केल्या. अधिकृत वेळापत्रकार प्रमाण 17 एप्रिलाक दनपारां 3 वरांचेर अधिकृत संकेतथळार ऑनलायन अर्जाची विंडो उक्ती जाल्ली आसा. उमेदवारांक 7 मे रातच्या 11:55 वरां मेरेन अर्ज करपाक मेळटा. नीट UG 2025 परीक्षेच्या कॅलेंडरा प्रमाण ही परीक्षा 4 मेक दनपारां 2 ते 5 मेरेन जातली.